Honorable Chairman, Board of Director and MD EDC Limited for press conference on Atmanirbhar Bharat and Swayambhurna Goa. Atmanirbhar Bharat and Swayambhurna Goa is the vision of Chief Minister of Goa to make each and every one to be Atmanirbhar in its own way. This press conference held to inform you that the government's live introduction program webinar to promote schemes services of EDC Limited under Swayambhurna Goa. Program is scheduled on 24th May 2025 Saturday at 10 a.m. onwards via webinar. Now I request our MD sir to brief about the schemes. Warm welcome to all of you on behalf of EDC and my team here. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की Honorable Chief Minister of Goa launched this Swayambhurna Goa in October 2nd October 2020 कोविड जातकीच आणि सगळ्या पंचायतीन सरकारी स्कीम्स ज्यो आसात सरकाराचे जे कितें पॉलिसीज आसात हे आसात ते शेअर करपाक आमी सगळे डिपार्टमेंट वचून पंचायत लेवल म्युनिसिपालिटी लेवल हे सगळे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड केले. दिस वॉज अ ग्रँड सक्सेस. सो ऑनरेबल CM in April 22 launched Swayambhurna Goa 2.0 आणि हातून परत हे सगळ्यो स्किमी आणि सगळ्या लोकांक स्वयंपूर्ण करून तांकां आत्मनिर्भर करपा खातीर हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे प्रयत्न आसात एज वेल एज गोवा गव्हर्नमेंट हे आमी आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून एक मुवमेंट हो सुरू केला फॉर द लास्ट 2 years. स्वयंपूर्ण खऱ्या अर्थान जर लोकांक आमच्या सगळ्या सिटिझन्सांक करतले जाल्यार सगळ्यात इम्पॉर्टंट जी गोष्ट आसा अलॉंग विथ द स्कीम्स इज द फायनान्स. आणि हाका लागून ह्या फायनान्साक लागून EDCचो हांगा रोल एक मातसो म्हत्वाचो येता. आणि सरकारान कितें केलां EDC जे इन्स्टिट्यूशन आसा तुमकां खबर आसा हालींच वी हॅव कंप्लीटेड 50 years and over the last 50 years if not every second every third इंडस्ट्री जी आसा गोंयांत ती आमी सपोर्ट केल्ली आसा. सो आमकां एट द विलेज लेवल एट द पंचायत लेवल हे लोकांक सपोर्ट करपाक सरकारान 2 स्किमी ज्यो आशिल्ल्यो चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आणि GTGP म्हणून आमची एक स्कीम आसा ती आमच्या ट्रायबल ब्रदर्सांक आसा. त्यो स्किमी आमकां ऑपरेट करपाक सरकारान दिल्या आणि ह्यो स्किमी आमी ओवर द इयर्स वी हॅव बीन ऑपरेटिंग. GTGP वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम 2019 and CMRY over the earlier period. ही CMRY स्कीम जी आसा ती आमी जी पयली आशिल्ली ती इम्प्रूव करत गेल्या आणि तातून कितें हर्डल्स जे आशिल्ले ते काढून आमी ती आता 2023 ती आनी इम्प्रूव केल्या. ती इतली सिंपल केल्या आणि इम्प्रूव केल्या की हाज्या पयल्या कडेन आनी करपाचे व्हेरी लिटल आसता. सो ही जो स्किमी आमी पावोवपा खातीर सरकारान इन द लास्ट एप्रिल म्हयन्याच्यान परत एक मुवमेंट सुरू केला एंड दे हॅव गिवन अस डायरेक्शन्स टू ऑल द कॉर्पोरेशन्स की आमी पंचायत लेवलाक आमचे सगळ्या कॉर्पोरेशनाचे ऑफिसर्स वचून हे आमी परत तांकां आमच्यो स्किमी आणि आमच्यो सगळे इन्फॉर्मेशन जे आसा ते आमी अवेलेबल करपाक जाय. सो ही एक्सरसाइज आमी 15 एप्रिलच्यान आमचे 2 ऑफिसर्स आर गोईंग ऑन अ डेली बेसिस आणि वी हॅव ऑलमोस्ट कवर्ड 50% ऑफ द पंचायत्स एज ऑन डेट आणि व्हेरी शॉर्टली वी विल कवर द अदर 50% ऑल्सो. सो अशें करून आमी पंचायत लेवलाचेर वचून कंटिन्युअसली आमच्यो स्कीम्स प्रोवाइड करत आसात, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करत आसा. पण सरकारान कितें केलां की आतां हे एक वेबिनार दवरला परब बाबान सांगिल्लें तशें की फाल्यां एक वेबिनार दवरल्या आणि आमकां रिक्वेस्ट केला की ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आमी सगळे हांकां इन्फॉर्मेशन पावय की फाल्यां हो वेबिनार जो आसतलो इट इज अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑल ओवर द स्टेट ऑर इवन अदरवायज ऑन द इंटरनेट. सो ह्या वेबिनारान आमी फाल्यां 10:30 Saturday. वेबिनार विल बी ऑनलायन. सो प्रत्येकाक आपल्या घरा कडल्यानच ते हे करपाक मेळटा आणि पंचायत लेवलान देर विल बी एवरी पंचायतान देर इज अ स्क्रीन प्रोवायडेड एंड इफ समवन वॉन्ट्स टू गो टू द पंचायत ताका वचून थंयच्यान पळोवपाक जाता किंवा ऑनलायन तांचे हे आसतले लिंकी आसतले. सो दॅट लिंक वी विल शेअर विथ यू आणि त्या लिंक वचून तुम्ही जर ताका प्रोवाइड केले
जाल्यार लोकांक सगळ्यांक ती ही मातशी माहिती जी आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान ती मातशी पावोवपाक जाय फाल्यां सो दॅट पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दिस. आणि ह्या वेबिनारान आमी आमच्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो कश्यो आमी हे केल्यात इम्प्रूव केल्यात ताचे टर्म्स कितें आसात आणि लायक एक्झाम्पल 2% आणि व्हेरी लेस इंटरेस्टान आमचे त्यो लोन तांकां घेवपाक मेळटा. आणि हे जर फंड्स जर अवेलेबल केले प्रत्येक जो आमचो यूथ आसा हू वॉन्ट्स टू डू बिझनेस तांकां फंड्स जर चिपर ताचो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आणि कॉस्ट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज सर्विसेस विल गेट रेड्यूस्ड. सो मॅनपॉवर कॉस्ट रेड्यूस करपाचो काय ना ताका लिमिटेशन आसता बट फायनान्शियल कॉस्ट रेड्यूस करपाक इफ यू गो टू द बँक इट इज समवेअर इन द रिजन ऑफ 10 to 12% करंटली. आणि हे जर 2% दिले आणि 10% जर तांचे भांडवलाचेर जर तांकां कॉस्ट कमी जाले भरपूर उपयोगीचे गोष्ट आसा. सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to kindly give wide publicity for this particular program that is going on tomorrow so that the maximum number of people take advantage of it. आणि तांकां जर फुडें कितें जर माहिती जाय they can always come to EDC and we are always there. So आमी CMRY स्कीम जी आसा ती अशी केल्ली आसा की maximum benefits go to all the people. Yeah. Now in addition to this CMRY स्कीम आणि हे फायनान्सिंग आमी जे करतात आमकां अशें कोण आयले की आमचे यूथ जे आसा तांकां एंटरप्रेन्युअल एड्युकेशन दिवपाक जाय. त्या कॉलेजीन वतात तेन्ना तांकां आमी एड्युकेशन दितात स्किलिंग करतात आणि स्किलिंग जातकीच तांकां आमी फर्दर एंटरप्रेन्युअर जर एड्युकेशन दिली अलॉंग विथ दी चीपर फायनान्स दॅट वी आर गिविंग तांकां बिझनेस करपाक बरें पडटलें. सो स्किलिंग जेन्ना करतात लायक कोण डॉक्टर जाता कोण इंजिनियर जाता कोण नर्स जाता आर्किटेक्ट जाता तांकां ही बिझनेस कसो करपाचो तो बिझनेस जेन्ना करतात त्या मनशाक सम नॉलेज अबाउट लिगल सम नॉलेज अबाउट फायनान्स मार्केटिंग कस्टमर रिलेशन कंप्लायन्सीस ह्यो सगळ्यो गोष्टी खबर आसपाक जाय. तांचे प्रत्येकाची क्वॉलिटीज वेगळ्यो आसता. सो तो प्रोग्राम आमी गेल्या 1 वर्साच्यान ऑनरेबल सीएमान अशें ठरयलें की हो EDCन हेल्प करपाक जाय आमच्या एंटरप्रेन्युअरांक. आणि ताका लागून आमी एक EDI म्हणून सेंटर नेक्स्ट डोर जे आसा थंय आमी ते EDI सेंटर घाला. आणि हे हाका 1 वर्स जाल्या. ओवर द लास्ट 1 year आमी वी आर गोइंग टू द कॉलेजेस ऑल्सो अँड टू द पीपल हू हॅव कम आउट ऑफ द कॉलेजेस दोगांकी आमी हे प्रोग्राम्स अवेलेबल करतात. आणि ऑन अ मंथली बेसिस there are awareness programs conducted in the colleges. There are programs conducted in EDC house also. So हे प्रोग्राम जवळ आता सध्या आजच्या दिसाक एक साऊथ गोवा प्रोग्राम चालू आसा. तो 3 दिसाचो प्रोग्राम आमी जवळ 9 काय 10 हांगा केले. सो साऊथ गोवाच्या लोकांक आमी तो येवपा खातीर ताका डिफिकल्ट जावंक जायना म्हणून आमी हो प्रोग्राम साऊथ गोवा दवरला. आणि थंय आता तो प्रोग्राम आजचो लास्ट दीस आसा. पयर काल आणि आज आशिल्लो तो प्रोग्राम. सो हो प्रोग्राम थंय केला. So with this, and there is a tremendous response. Actually, I mean, we expected 35 to 40 people, but they almost 70 लोक आयल्यात. So तांकां परत आमकां तो हॉल बदलून दुसरीकडे व्हरचो पडलो आणि we are making available this entrepreneurial education. So फुडें वचून आमी हे एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट सेंटरांतल्यान कितें एक्टिविटी करतली ती आमी फाल्यां आमच्या प्रोग्रामात सांगतले. आणि हे जर प्रोग्रामात जेन्ना सांगतात ते लिंक असतकीच लोकांक इवन इफ दे मिस इन द मॉर्निंग दे विल प्रॉब्ली गेट इट later on they can view it. So ह्या जर इन्फॉर्मेशन जर तुम्ही मातशे पावयले लोकां खातीर ते सगळे आमचे जे यूथ आसात अँड एंटरप्रेन्युअर्स आसात बिझनेस हे आत्मनिर्भर जावपाक आय थिंक इट विल हेल्प ऑल ऑफ देम. आय थिंक हे सगळे इन्फॉर्मेशन जे आसा हो आमचो प्रोग्राम फाल्यांचो आसा तो CM सराच्या युट्यूबाचेर आसतलो. सो दॅट इज द प्लेस वेर दे विल बी हाऊसिंग दॅट लिंक. सो थंयच्यान सगळ्यांक ते इन्फॉर्मेशन मेळटलें. ना जाल्यार EDC they can come here for further information कितें जाय ते they can always come. फाल्यां पंचायतीन they can attend live show in the panchayat or later on they can come. Address CM करतलो. ना address आमीच डिपार्टमेंट आसतले. CM येतले जाल्यार पळोवया. आणि कोण रिसोर्स पर्सन आसतले फाल्याच्या प्रोग्रामाक तुमच्या? नाही फाल्याचा प्रोग्राम इज नॉट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम और एनीथिंग लाइक दैट. फाल्याच्या प्रोग्राम वी आर जस्ट गिविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम्स अँड द प्रोसिजर कितें करपाचें तें. सर तुम्ही CMRY ची योजना जी आसा पयलींच्यान आहा पण आता तुम्ही म्हणला त्याच्यान बदल केला न्यू केला कितें त्याच्यान तुम्ही ऍड केला क्रायटेरिया कितें आहा?
ते फाल्यां सांगपाक दवरिल्लें ना, आयज सांगा न्हू. सस्पेन्स एक सांग. सो मेन तातूंत कितें आशिल्लें जाणा द मेन इश्यूज तुमकां सांगता म्हत्वाच्यो म्हणटा ते पयलीं म्हणटा तातूंत कितें आशिल्लें की 10 लाख इन्कम लिमीट आसा जाल्यारच ती तांकां अवेलेबल आशिल्ली आनी कोण फर्स्ट टायम एंटरप्रेन्योर आसा ताकाच अवेलेबल आशिल्लें सो कोण ऑलरेडी जर एंटरप्रेन्योर जाल्लो ताका ती स्किमीन घेवपाक जायनाशिल्लें सो ती आमी अट काडून उडयला सो जो बिझनेस करता 10 वर्सांच्यान म्हणजे ताका बस चुकल्या ती सो ती बस चुकल्या ती ताका आमी कित्याक हें करूया 10 लाखा वयल्यान तुम्ही सकल देवल्या 10 लाखाचें लिमीट काडला लिमीट फुल झिरो लिमिट कोणी आयडिया जाता कोट्याने सुद्धा रुपया जोडता त्याने सुद्धा झिरो लिमिट हा? झिरो म्हणजे लिमिटच ना ताका लिमिटच ना नाही नाही, आता पळय तुझी जर इन्कम जर 10 लाख आशिल्ले 11 लाख आशिल्लो तुका हांगा घेवपाक मेळनाशिल्लें सो तूं एलिजिबल आसा असो अर्थ जाता तूं जर एक्झिस्टिंग बिझनेसमॅन आशिल्लो तुका दिनाशिल्लें आतां तुका दिता अशें दिसला फर्स्ट थिंग पण एकदा घेतिल्ले असेल जाल्यार मेळना एकच टाइम एकच ओके आणि आता तुम्ही जे सीएम आरवाय झाले न्ही त्याचे कितल्या जणांनी बेनिफिट घेतला ह्या वर्सा फक्त 1 वर्षाचे सांगा एक वर्षाचे सी कितें जाला कोविड जातकीच ताजेर मातसो इम्पॅक्ट आयला सीएमआरवाय जे लोन्स आसात देर वॉज अ लॉट ऑफ म्हणजे फेलियर जाताले सो तांकां आमी ते फेलियर कित्याक जाता ते आमी स्टडी करून काडले आनी वी रियलायज दॅट वी शूड गिव दॅम एंटरप्रेन्योरशिप एड्युकेशन सो दॅट इज वन थिंग सो ते आमी ऍड केला आणि गेल्या वर्षाक म्हाका दिसता जवळ 200 सुमार तांणी सँक्शन केल्यात आनी ते टेकन सर आता वेबिनार तुम्ही घेताले न्ही तो कितल्या वरांचो आणि त्याचो सब्जेक्ट ठरला तुम्ही घेतलेले आहात काय फुल आसता स्कीम No, subject is basically to make available our information regarding EDC schemes and EDC services. So they cover that. EDC किती services and schemes they publicly देतात. That everything will get covered and it will be about 40-45 minutes. सर या योजनेअंतर्गत लखपती दीदी बी कोण घालतात तांचे किती डेटा ना, ना. That is social. That is a social welfare. That doesn't come. They there are सरकारान there are different agencies which are associated with entrepreneurship development. The most important is DITC. So DITC is the one institution which is industrial development right from beginning for the last 50 years, 60 years they have been doing it. So DITC आता RAMP program असा त्यांचा. Okay, raising and accelerating performance of MSME. तो ते program करतात. तसेच RDA BRDA असा पळय ती नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा त्यांच्या ऑफिसेस ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाक करतात ओके तसेच ITG स्टार्टअप्साक करतात टुरिझमाचे आता टुरिझम सो असे वेगवेगळे ज्यो संस्था आसात त्यो वेगवेगळे तरेन आमच्या एंटरप्रेन्योरांक हेल्प करतात EDC इज वन ऑफ द एजन्सीज विच इज प्रोवायडिंग फाल्यां आमी EDC ची रिलेटेड जे आसात ते सर एज लिमिट किती आहा सीएमआरवाय अवेल करता सो पयलीं कितें जातालें एज लिमिट 42 आशिल्ली सो 42 आसतकीच कोण तरी 43 येतालो सो म्हणून आमी ते 45 दिली सो 45 करतकीच कोण तरी 46 येवपाक लागलो ती परत वाडयली सो आमी कितें केलें आमी मातसो विचार केलो की एज लिमिट मागीर रिलॅक्सेशन ते सगळें घेवन बसच्या पेक्षा नॉर्मल पर्सन हू इज वर्किंग वर्क फॉर 60 इयर्स सो 60च्या वयर लोन रिपेमेंट वचूंक जायना सो 60 फाटली लिमिट दवरली आणि वी हॅव केप्ट 50 इज द एज लिमिट फॉर द नॉर्मल because 5 years आमकां relaxation for certain categories दिवचे पडटा so 50 plus 5 relaxation आसा and even if others come we give relaxation to 55 पर्यंत आमी दिवपाक शकता now हे 55 दितकीच बसून कोण तरी 56 येतलो so तांक कितें accommodate करपाचें we will examine that also so we are open to everything लोन सगळे 60 पयली बारीक जावपाक जाय okay then there is another one thing which you asked की पयली जे बँकेचे कोण लोन घेतल्यात आणि तांचे लोन थंय आउटस्टँडिंग आसात आणि तांकांय आमी कन्सिडर करतात ओके आणि कितें उरतालें सर तुमकां एक विचारता 6% रिबेट जेन्ना तानावडे सदानंद तानावडे चेअरमन आशिल्लो तेन्ना तुमच्या हेजे खूप तोखणाय जाताली आता ते सीएमा कडेन आहा तुम्ही आता म्हणजे तुम्ही चड तुमचे ह्या बेनिफिट्स आहा तेका लागून तुम्ही तोट्यान ना तुमचे तर तुम्ही आता सरकाराक 11 वर्सां नाजाल्यार ह्या 1 वर्सां फायनान्शियल इयर कितलो तुमचो फायदो जाला सरकाराक तुम्ही करून दिला सरकाराक आमी इनफॅक्ट आमचो आता गेल्ले फायनान्शियल इयर कंप्लीट जाला न्ही पहिल्या वर्षाचे तो ताणी आमचे अकाउंट्स फायनलायज जाल्यार जवळ आमी एक 500 कोटी दिवपाचे आसा सो शॉर्टली आमी ते दितले त्याचे टप्पे केला का तुम्ही म्हणजे असे त्याचे हे केला तुम्ही प्रोविजन केला फक्त ते आता कितें जालें मातशें एक डिले जाले मदीं इव्हेंट जाले अटॅक जाले 5 कोटीचो दिवपाक 500 कोटी
दुसऱ्याकडे ते सर्टिफिकेट हाडची पडटा MLA ची कॉन्स्टिट्युएन्सी ती लावची पडटा कित्याक रिलॅक्सेशनाचे जे आशिल्ले पळय ते सगळे आमी काडला काही त्रास नाका आमकां काही त्रास नाका सो सगळे सिम्प्लिफाय केला वी हॅव सिम्प्लिफायड इन सच अ फॅशन की कोणी जर आयलो जाल्यार ताका रफली अबाउट 2 to 3 वीक्स सेक्शनाक वतात आनी ताका डिस्बर्समेंट जाता कोणाक जर अर्जंट आसा वी मेक प्रोविजन टू गिव इट फास्टर पण ओनली थिंग इज ताणें सँक्शन करतकीर रोखडें घेवपाक जाय म्हणजे जो एक एकदां सँक्शन करतकीर मागीर 1 म्हयनो येतात घेवपाक तशें जावंक जाय सो वी आर हय आनी दुसरी गोष्ट महत्वाची आसा की पयलीं कितें जातालें की 50 स्ट्रक्चर जो आशिल्लो 3.5-4% ताका इंटरेस्ट रेट पडटाली सो ती आतां कितें केल्या आमी सगळ्यांक 8% रेट केल्या कन्सेशनल रेट केल्या आनी ती 8% जी आसा पळय वेवर पेज इन टायम तांकां ती 2%चेर येता 6% तांकां इंटरेस्ट रिबेट मेळटा 75% इंटरेस्ट रिबेट मेळटा सो ती इंटरेस्ट इमिडिएटली दिता तुमी त्या म्हयन्याक जो फारीक करता सो एज अ रिजल्ट एवरीवन इज रेग्युलर एंड दे आर पेइंग इन टायम सो आमचे गेले 2-3 वर्षांचे सगळे 100% आसा डिफॉल्टर्स कितले आहा तुमचे डिफॉल्टर एक 5-10% आसात पयलींचे आमचे ते फेल जाले न्ही बिकॉज तांचे बिझनेस ताका मातशे कोविड जाले हे जाले ते जाले ताका वेगळे कारणाक लागून ते थोडे आसात 10% सर तुम्ही कोणाचे लोन बी असे माफ बी केला कोणाक सोडला असे एकतर प्रॉब्लेम झाला म्हणून असं कितें नाही किती जाता सी काय करतात तुम्ही तुमच्याकडे कशी केस Institution ती करताच तशी. होय मग तुम्ही कितले केले आतापर्यंत रेडिली आमच्याकडे डेटा अवेलेबल किती जाता सी लोन जेन्ना घेता तेन्ना नॉर्मली प्रिन्सिपल लोक तो फारीक करपाक जाय आनी इंटरेस्ट आसता सो वेवर जो आसता तो इंटरेस्टाचेर आसता सो आमी प्रिन्सिपल असो वेव करता ते इंटरेस्टाचेर मेळटा आतां पळय फाटीं जेन्ना हाजो प्रॉब्लेम जालो बँकेचो मायनिंगाचो सो बँकेन 40% प्रिन्सिपल बसून दिलो पण आमचे जे बार्ज घेतले आमी ताका हे करूना आमची पॉलिसी वेगळी आशिल्ली सो वी रिकवर्ड द प्रिन्सिपल सो प्रत्येकाचे इन्स्टिट्यूशनाचे मॅनेजमेंट कशें घेतात गव्हर्नमेंटाचे नॉर्म्स कशे असतात ते ठरवून आमी त्या प्रमाणे ते स्कीम आसता तातूंत एक आसा CMRO एक स्किमीन एक आसा की इफ द बेनिफिशरी एक्सपायर्स इन बिटवीन जाल्यार तो प्रिन्सिपल आमी सगळो वेव करता फुल अमाउंट स्कीम आसा गव्हर्नमेंटाची स्कीम